फेस्ताक गेला, गोंयान लॉ अँड ऑर्डर म्हणटी वस्त ना आनी कोणाक अकाउंटेबल धरना. हांवें त्या दिसा शहरांचे सांगिल्लें पळय, चोरी कोणें केली ते कोणाक खबर. चोरलें कितें बीजेपीचें ऑफिस, खंय चोरलें, सांखळे चोरले. सो खंयचे पार्टी कडेन पयसो आहा, खंय पयसो आहा, ते सगळे चोराक चोर स्मार्ट आहा आमचे. आनी कोणाक धरलो, अजून कोणाक धरलो ना, कोणाक अकाउंटेबल धरलो ना म्हणून कोणाक अकाउंटेबल केलो ना. सो देरफॉर द क्रायम कंटिन्यूज. इन नॉर्थ गोवा वी हॅव सीन दॅट शिरगांवचे स्टॅम्पीड जाली, अकाउंटेबिलिटी किती जाली, काय अकाउंटेबिलिटी ना. सो अशें किडनॅपिंग हें सगळें जालें. दीस इज इंडियनायझेशन ऑफ गोवा. पीपल वील बी किडनॅप्ड, वी पॉलिटिशियन्स वील हॅव टू सफर अ शूट आउट, हें सगळें जातलें आतां. सो हें आतां आमी आमचे मेरा भारत महान म्हणून म्हणजे सगळ्यांक एक्सेप्ट करप. आनी गोंय इज बिकम इंडियनायज्ड. सो क्रायम म्हणटा ती किडनॅपिंग, मर्डर, रेप, किंवा आतां तुमचे पेपरार एक येता तशी 10-15 येतल्यान पेपराचेरूय मागीर येवच्यो ना, कित्याक चड जालेल्यो म्हणून ल्हान न्यूज जाल्ली, एक लायन ताजेर उरतली. ही परिस्थिती ना. सरकार आसा खंय रे? सरकार जर आसा जाल्यार अकाउंटेबल धरपाचो न्ही. अरे जे मनशान तुमचें ऑफिस चोरलें, जे पुलीस ऑफिसरान तुमचें ऑफिस चोरलें, ताकाच धरता तुमी जर अकाउंटेबल करतना, जाल्यार उरलें कितें? आमचो बाब दामू नायक म्हणटा ते कसले चोर म्हणटा ते बुरटे चोर म्हणून, म्हळ्यार ताका क्लासिफिकेशनूय आहा. सो हे आतां आमचे किडनॅपिंग जालें तें काय जालें ते ओके केल्लो पासेक म्हणून, फाल्यां तशें म्हणटलो. अशें जाता. गोविंद गावडेन कितें म्हणलां ताचेर खूब विचार करूंक जाय ताणें. तोच म्हणटा की गोंयांत सरकार ना म्हणून, आमी म्हणपाची गरज ना. ताजे फुडें ओपोजिशन तितलें व्हडलें ना, ओपोजिशन तितलें व्हडलें आपलें काम करना म्हणून आज बीजेपीतले कॅबिनेटाचे लोक ओपोजिशन जाल्ले आहा. वी विल नाव सी इन कोर्स ऑफ टायम बीजेपी ओपोजिंग बीजेपी, बिकॉज ओपोजिशन इज फिक्स्ड, अशें जावंक शकता.